मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. मना काळजासान येवकार दितना आज आमी मनाचेर चड भर दितले आनी आमचो विशय आसा मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, म्हणजे मनाचें आरोग्य जे तुमी काम करता थंय. आनी तज्ञ दोतोर आसा डॉक्टर गौरव हळदणकर, जे लेक्चरर आसात इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री अँड ह्युमन बिहेवियर हांगा गोवा सरकारचे जे इन्स्टिट्यूशन आसा थंय. आनी हो आयचो विशय खूब म्हत्वाचो आसा ह्या खातीर की आमी खूब फावटी दोतोर सांगता की दिसांतले 8 वरां आमी आमच्या कामाच्या जाग्यार आसतात. वेर वी आर टोटली अवेक, फुल्ली कॉन्शियस अँड फुल्ली कोऑपरेटिव्ह. सो आमचो एकमेका कडेन बरो संबंद आसप, बरें आरोग्य खूब इम्पॉर्टंट. कारण घरा कडेन वता 1-2 वरां आमी उलयतात, बाकीचे जेवपाचें खावपाचें न्हिदपाचें वता. सो दीस वर्क प्लेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी जेन्ना वर्क प्लेस आमी म्हणटा त्या वर्क प्लेसी मानसीक आरोग्य म्हणजे यू आर कम्फर्टेबल with your colleagues, with your work, everything is counted. आणि त्याचो जो स्ट्रेस किंवा तो बर्नआउट जाल्ल्यार तुका वेगळे दुश्परिणामूय दिसूं शकता. सो ह्या खातीर जेन्ना आमी ह्या विशया कडेन उलयता तेन्ना एक म्हत्वाचो दीस आसा 10 ऑक्टोबर. ह्या 10 ऑक्टोबरचें म्हत्व कितें तुमी आमकां समजावन सांगात. थँक्यू डॉक्टर. आमकां खबर आसपाक जाय की 10 ऑक्टोबर म्हणल्यार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेशन. आनी ह्या वर्साचो थीम जावन आसा की आमच्या कामाच्या सुवातीचेर मानसीक आरोग्याक प्राधान्य दिवपाचें. सो इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थीम. आनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन इज ह्या गोश्टीचेर भर दिता कितें आमचें काम आमच्या आरोग्याक खूब इंटररिलेटेड आसता. काम हें मनशाक एक दिशा दिता, एक उर्बा दिता, एक तेका जगण्याक एक दिशा दिवपाक आनी एक कम्युनिटी, एक सोशल सपोर्ट दिवपाक खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट. लायकवायज कामाचेर समज आमकां डिफिकल्टी जाणवल्यो, समज आमकां कामाचे आमचे कलिग्सां बरोबर ऑर आमच्या हायर अप्सा बरोबर इतलो सपोर्ट मेळना, इट कॅन बी अ डिजास्टरस सिच्युएशन. बिकॉज एज यू रायटली सेड आमी आमचो दिसाचो एटलिस्ट हाफ द टायम वी स्पेंड एट वर्क प्लेस. आनी जेन्ना इतलो टायम आमी स्पेंड करता कामाचेर आमी आमचे सर्वस्व कामाचेर व्हरता. इट इज नॉट लायक आमी काम येते काम अशें आमचें जायना. सो आमकां खबर आसपाक जाय की कामाचेर आमचें मानसीक आरोग्य दवरपाक एक खूब गरजेचें. बिकॉज स्टडीज जाणवलेले आसा. लॅन्सेटान रिसंटली एक स्टडी येयली 2023 अप्रॉक्सिमेटली $1 ट्रिलियन नुकसानान गेलेले आसा बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ प्रोडक्टिविटी, बिकॉज मनीस कामाक पावलो ना. आनी ह्याचे 30% खंय ना खंय मानसीक आरोग्याक प्रॉब्लमा खातीर दिसून येता. आनी आमी जेन्ना मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस म्हणटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पार्टीज, एम्प्लॉई आनी एम्प्लॉयर, टू मेंटेन दॅट वर्क कल्चर आनी मानसीक आरोग्याक फर्स्ट दर्जो दिवपाचो. नॉट लायक एट द बॅक सीट. कितें आमी केन्नाय आतां चड लीव घेता ऑर समटायम्स वी फील लायक नॉट गोईंग टू वर्क. आमी कितें दिता सांगता पयलीं, आज म्हाका बरें दिसना आनी वी डायरेक्टली फील दॅट फिजिकल इलनेस आसा कितें तेका. मोस्ट ऑफ द टायम इट इज बिकॉज ऑफ मानसीक थकालस. आनी हेजेर आमकां ध्यान दिवपाची गरज आसा की वेन वी सम पीपल मस्ट बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवरवॅल्यूड अंडरवॅल्यूड स्टॉक्स आसता. मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस इज अंडरवॅल्यूड स्टॉक. आमी हितून खूब इन्वेस्ट करपाक जाय टू गेट व्हेरी हाय रिटर्न्स एंड इट इज प्रोडक्टीव फॉर द पर्सन जो काम करता आनी द एम्प्लॉयर्स ऑल्सो वील गेन मच आउट ऑफ फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ. सो यू आर रायटली सेड डॉक्टर की एक इम्पॉर्टंट असो आसा की आमी जेन्ना कामाक वता तेन्ना पयलीं म्हणजे आमकां कामाक वचोनचें दिसपाक जाय, थंयच्यान सुरू जाता. सी इट इज गिवींग सॅलरी, पयशे मेळटा, पण तरी सुद्दां यू शूड फील दॅट फ्रेशनेस. म्हणजे सकाळी उठ्ठानाच हें सुरू जाता. म्हणजे
तूं उठ्ठा कित्याक की कामाक वचपा खातीर उठ्ठा एटलीस्ट वेन यू आर वर्किंग डे आनी तुका एक तो एन्थुजियाजम आसता तूं तें एन्थुजियाजम जेन्ना वता तेन्ना तुजी प्रोडक्टिविटी वाडटा आनी एज यू हॅव रायटली सेड म्हणजे जेन्ना तूं एखादें काम मन लावन करता एका उमेदीन करता एका उत्स्फूर्तपणे करता ताचो जो रिजल्ट आसता तो इट इज गूड एंड एट द सेम टायम इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो म्हणजे हांव खूब फावटी आमच्या डॉक्टरांक सुद्दां सांगता वाय यू टू टॉक गूड टू द पेशंट लायक इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ऑल्सो की वेन यू टॉक लिटल हॅपीली किंवा फाटलो भिव नाका तूं द वे वेन यू कम्युनिकेट विथ देम विथ लिटल हॅपीनेस लिटल जॉय इनडायरेक्टली यू ऑल्सो फील हॅपी तुझं सगळे कित्याक गेला सांग कितें जाता ओके हे गुळयो घे अशें जर तूं टॅक्निकल करत रावलो जाल्यार यू आर ऑल्सो लुजींग दॅट चार्म म्हणजे हो जर चार्म तुका जाल्यार वॉट एवर मे बी युअर ऑक्युपेशन वॉट एवर मे बी युअर प्रोफेशन you interact with the people because the interaction has to come. Maybe you are working on laptop or whatever it is, पण तुझे 4 लोक तुझ्या बरोबर असतलेच. Correct. त्या लोकांकडे तू आणि actually I would like to say that your entry starts from the gatekeeper. तो जो gate is जो तो doorkeeper असता whoever gatekeeper you say watchman it is. ताका ताणे एक greet न करत. He may be because he is not of that level. But you say good morning to him. What is Absolutely. अरे आज बरे आज शर्ट बरो घातला. See, you go with that enthusiasm. Correct. When you go with that enthusiasm, definitely you will feel happy. म्हाका तुजो पगार वाडटलो काय तुजे रँक वाडटलो काय तुजें डेजिग्नेशन वाडटलें हाचेर काय कमेंट करपाचें ना बट दॅट हॅपीनेस इज अ इनडायरेक्टली यू फील हॅपी एज यू हॅव रायटली सेड 8 वरां तूं त्या जाग्यार आसता त्या टायमान जर तुजें आरोग्य बरें आसत if you are comfortable at mental and if you are at ease definitely you will be comfortable other places in health also because आज आम्ही सगळे म्हणतात डायबिटीज हायपरटेन्शन एसिडिटी हे सगळे इवन कॅन्सर दे आर सेइंग इट इज बिकॉज ऑफ द लायफस्टाईल डिसऑर्डर अँड लायफस्टाईल म्हणजे तू लायफस्टाईल सगळ्यांत चड येता हांगा सो डेफिनेटली दीस हॅज गो बिग ग्रोथ मग सांग डॉक्टर आम्ही जेन्ना हाचेर उलयता तेन्ना वॉट इज युअर टेक ऑन दीस जेन्ना आमी म्हणटा की वर्क प्लेसा लायक मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टंट वाय इट इज इम्पॉर्टंट वॉट आर डिफरंट एस्पेक्ट्स ऑफ दॅट सो वेन वी से की कामाच्या जाग्यार मेंटल हेल्थ हे जोपासपाचें खूब गरजेचें 5 पिलर्स ऑफ मेंटल हेल्थ वेलबिंग कामाच्या जाग्याचेर फर्स्ट ऑफ ऑल आमी सेफ फील करपाक जाय कामाच्या जाग्यार बरोबर फिजिकली आणि सायकोलॉजिकली एब्सोल्युटली ॲज दीज डेज सगळ्यांनी आयकलां आसतलें की कामा करचे इवन एटलीस्ट हेल्थ केअर वर्कर्स तांकां खूब डिफिकल्टी जावपाक लागल्या इट्स अ परसेप्शन खंय ना खंय निग्लेक्ट जाताले गोवा गव्हर्मेंट सपोर्टेड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल्स रायट्स जे कामाची गरजा आसा इवन पीपल हॅव टू नो अबाउट पॉश प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्ट म्हणून आसा प्रत्येक कामाच्या जाग्यार वो एक मॅन्डेटरी लेक्चर जावपाक जाय दिस इंटरनल कमिटीज सो पीपल फील प्रोटेक्टेड की कामाच्या जाग्यार आपल्याक बाबा मन सोप्तपणे काम करपाक जाता आय डोंट हॅव टू वरी अबाउट कितें बाबा म्हाका कोण तरी बरो वायट उलयतलो काय कितें ओके म्हाजेर अत्याचार जातलो काय कितें फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट सेकंड गोष्ट येता कनेक्टिविटी एक कनेक्शन फील जावपाक तुज्या आनी तुज्या एम्प्लॉईज मदें केन्ना खंय आमी कामाचेर वयता तेन्ना अपार्ट फ्रॉम कामा बद्दल आमी दुसऱ्या गोष्टींचेरय आमचे जेन्ना कलिग्स आमकां सपोर्ट करतात आमी विचार विमर्श करतात आउटसायड ऑफ वर्क ऑल्सो एक खंय ना खंय कनेक्शन फील जाता ते कंपनी बरोबर ऑर्गनायझेशन बरोबर आनी ते सुद्दां म्हणलें उमेद येवपा खातीर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू डिस्कस बाकीच्यो गोष्टी सुद्दां लायफ इश्यूज पॉलिटिक्स एनी अदर थिंग्स तुजे लिजर एक्टिविटीज फील कनेक्शन एक जाता तेन्ना एक उमेद जाता की आनी काम करूंक दिसता तुमच्या ऑर्गनायझेशन बद्दल तिसरी म्हत्वाचे घटक म्हणजे एक सेन्स ऑफ पर्पज कितें हांव म्हाजो काम म्हत्वाचो आनी जेन्ना म्हाजो कलीग ऑर म्हाजो सिनियर म्हाका जाणून दिवन दिता कितें तूं जें काम करता इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द ऑर्गनायझेशन इट मॅटर्स अ लॉट तुजे खंय तरी सेल्फ सॅटिस्फॅक्शन जाता की बाबा हांव म्हाजें काम करता हांव जेन्ना कामा कडेन येता हांव कितें तरी एक प्रोवायड करता कितें तरी एक व्हॅल्यू ॲड करता माझ्या ऑर्गनायझेशनाक दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट एक टेक बॅक होम वेन यू डू वेल एट वर्क कोण तुका अप्रिशिएट करता जर तुम्ही सांगितले म्हाका एक इन्सिडंट याद येयलो मुन्नाबाई MBBSाचो जो तो संजय दत्त एक स्वीपराक सफाई कर्मचाऱ्याक मिठी मारता आनी म्हणटा मकसूद भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो खंय ना खंय वॅलिडेशन जाता की रे बाबा हांवें काम केलं म्हाका कोण तरी अप्रिशिएट जाता व्हेरी इम्पॉर्टंट एट वर्क प्लेस अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज दॅट जेन्ना आमी म्हणटा कितें एम्प्लॉयर्स जेन्ना एक आयडिया विचारता कर्मचाऱ्यांक की बाबा तुका कितें दिसता हांगासर कितें करपाचें इट शुडंट बी लायक एक क्लास टिचर छडी घेवन विचारता हेजो आन्सर कितें तो इन्वायरमेंट क्रिएट करपाचो जाय कल्चर क्रिएट करपाचो जाय की तुवें उत्तर सुद्दां दिलें वेदर इट मे बी अ गुड आयडिया ऑर अ बॅड आयडिया इट इज इम्पॉर्टंट की आमकां तो आयडिया प्रकट करपाक दुसऱ्या दवरपाक जाय आनी ऑर्गनायझेशन लिडर्स हे इजी करून दिता तुका इवन समज कोणी चूक जाली तर चूक ही कशी सांगपाची हाव टू रेक्टिफाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द ऑर्गनायझेशन एस्पेशली हॉस्पिटल सेटअप
केन्ना केन्ना आमी पळयतात की ज्युनियर्स सिनियराक भिवन म्हणटात ना हांव कितें रॉंग सांगल्यार म्हाका आटयतलो कितें, हांव कितें तरी चूक म्हणल्यार म्हाका कितें तरेन उत्तर मेळटलें, दुसरे म्हाजे कलिग्स कितें म्हणटले. वो फियर खंय ना खंय कमी करपाक जाय. तेका लागीं लिडर्सान ऑर्गनायझेशन लिडर्सान आमकां सांगून दिवपाक जाय कितें वी कॅन ऑल मेक मिस्टेक्स. बरोबर. आयडियाज आर वेलकम. आय विल स्टार्ट बाय सेईंग दी लिडर शूड स्टार्ट अशें म्हणपाक तेंच्यांनी जाय कितें हांव सुद्दां मिस्टेक करूं शकता. आयडियाज वेलकम. इट मे नॉट बी एक्सेप्टेड ऑल द टायम. बरोबर. क्वॉलिटी बरी वाटूंक शकता बट डिस्कशन जावपाक खूब म्हत्वाचें. तो फ्री फियरलेस स्पेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना आमी कामाचे तरेन आमकां उमेद हाडपाक जाय दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अदरवायज सिच्युएशन अशें जाता कितें आपूण कितें आयडिया दिले कोण आयकूंक तयार ना, आपण कितें सांगलें काय जायना, तो खंय ना खंय बर्नआउटचो फील जाता आनी कामां करता विरसपणा येता, एक निराशापणा जाणवप जाता. दॅट इज द कॉन्सिक्वन्स. बरोबर. डॉक्टरांनी तुम्ही सांगलें ते खूप महत्वाचें आसा. म्हणजे इफ यू गो टू म्हणजे एक कॉर्पोरेट सेक्टर तातूंत दोन गजाली आसा. जशें तुमी सांगलें की समजा कोणाक तापोवपाचें आसा सो कितें चुकला ताणें जाल्यार दॅट समथींग कॉल्ड सँडवीच फॉर्मुला. म्हणजे तो कितें ताजें तूं बरें कितें केलां तो पयलीं सांगता तूं हें काम बरें केलें मरे, काल तुवें हें बेस्ट केलें मरे. मागीर तो ताका समजावन सांगता की यू शूड एक्सप्लेन युअर एंगर रादर दॅन एक्सप्रेस युअर एंगर. म्हणजे तूं पळय हें तुवें केलें म्हाका आवडूं ना, आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दीस फ्रॉम यू. कारण यू आर अ व्हेरी सिनियर पर्सन, यू आर व्हेरी म्हणजे तूं डेडिकेटेड मनीस, तूं अशें करूं शकता हें म्हाज्याच मनाक पयलीं पटना. आय डोंट नो हाव यू फील. अशें जेन्ना म्हणटात की ताच्याय मनाक मागीर फील जाता अरे म्हणजे सर बॉस वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दीस फ्रॉम मी. सो हो इज अ अप्रोच आसा इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरें तुमी आत्तां सांगलें की जेन्ना आमी बाकीच्या टिमीक बरोबर घेवन डिस्कस करता दॅट इज इफ आय एम नॉट मिस्टेक दॅट इज समथींग कॉल्ड 7 हेड थियरी ऑर कितें तरी आसा. तो 7 तरेच्या लोकांक म्हणजे वेगवेगळ्या लोकांक विचारता. हातूंत कितें जाता एखादो मनीस कितकोय तो हुशार आसूं न्ही ही कॅनॉट सीन ऑल डिफरंट एंगल्स. एक तरी एंगल तो चुकूंक शकता. सो बाबा अरे हे हाणें सांगलें बरोबर दीस ऑल्सो कॅन हॅपन. सो एक त्या दृश्टीने विचार करप इम्पॉर्टंट. अशा जेन्ना गजालींतल्यान आमी विचार करता टिमीक बरोबर घेता टिमीक सपोर्ट करता तेन्ना तांचो एन्थुजियाजम तांची क्रिएटिविटी आनी तांचो आउटपूट वाडटा. एब्सोल्युटली. सो म्हाका दिसता डॉक्टर हाचेर जेन्ना तुमी सांगलें की हो जो फॅक्टर आसा हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो एट वर्क प्लेस इट इज नॉट ओन्ली द ड्युटी ऑफ द एम्प्लॉई, इट इज एम्प्लॉयर ऑल्सो. कारण थोड्यांक कितें आसता आतां काम आसा न्ही फाल्यां इन्स्पेक्शन आसा मग ते लीव घालप. कारण ताका खबर आसा आपूण सीक लीव घालता कांयच कोणूच काय करूं शकना. ही नोज दॅट ही हॅज टू गो बट तो सीक लीव घालता. म्हणजे ऐन रणांगणाचेर वचपाच्या वेळार तो ताका कसो म्हणजे ताका कात्रेन पकडटा विच इज नॉट फेअर. आणि हे जाता कित्याक की दॅट इज नो प्रॉपर रेपो बिटवीन दीज टू पीपल. ह्या लोकांच्या मदीं जेन्ना बरो सपोर्ट आसता तेन्ना तो काम म्हणजे अशें आय नो सो मेनी पीपल म्हाका लग्नाक वचपाक अशें पण ना म्हाका इन्स्पेक्शन आसा किंवा अमकें फाल्यां अमकें आसा. सो ते घरांतलें लग्न सुद्दां सोडून तो कामाक वता बिकॉज ही नोज ही इज इम्पॉर्टंट. तशें तुमी आतां थोड्या वेळा पयलीं सांगलें हीज इम्पॉर्टन्स इज इम्पॉर्टंट अँड ही हॅज रियलायज हीज इम्पॉर्टन्स. दॅट इज इम्पॉर्टंट. करेक्ट. सो जेन्ना डॉक्टर आमी आनी बर्नआउट म्हणटात वॉट इज युअर टेक ऑन दीस बर्नआउट? सो बर्नआउट म्हणल्यार एक टर्म वीच समटायम्स एक कन्फ्यूज जाता. कितें बर्नआउट आमी रोजमर्याच्या जिवनान सुद्दां उलयता की हांव इतलें काम केलें म्हाका बर्नआउट जालें. सो एक्चुअली हे एक WHO ICD-11 म्हणून ही कॅटेगरी आसा बर्नआउट म्हणून. स्पेसिफिकली वर्क प्लेसाचेर कामाच्या रितीन जेन्ना तूं तुजे एफर्ट्स घालता बट कामाच्या अशें डिझायन आसा दॅट यू कॅनॉट अचीव युअर फूल पोटेन्शियल. तुवें काम केलें सुद्दां जाल्यार तुका रिटर्न तुका इतलें अप्रिसिएशन मेळना. आनी सम सिम्पटम्स ऑफ इट आर एक्स्ट्रीम एक्झॉशन, एकदम थकालस. कामा करिता तुजे एक निराशाजनक एक प्रवृत्ती प्रकट जाता. कितें हांवें काम केल्यार सुद्दां म्हाका कामाचेर म्हाज्या कलिग्सांचो सपोर्ट मेळना. म्हाका कामाच्या वेळेर अशें दिसता कितें हांव म्हाजे ऑटोमॅटिकली हात पांय चालता पण म्हाजें मन खंय तरी हांगासर आसना. आय एम डिसकनेक्टेड फील जाता. दीज आर सायन्स एंड सिम्पटम्स. आनी हेजो मेनली फोकस आतां खंय वर्क प्लेस चेंजीसाचेर. Because we cannot just focus on the individual and say, it's very easy sometimes की ऑर्गनायझेशन म्हणटा की ना तू थेरपी घेवन यो, तू तुझ्याकडे दाखवून यो, ओके आमच्या काम करच्या पद्दती अशीच आसा. समटायम्स ऑर्गनायझेशन ऑल्सो अंडरस्टँड कितें मातशे सुद्दां चेंजीस केले वर्क डिझायनान वर्क अलोकेशनान थोडे फ्लेक्सिबल टायमिंग्स दवरले इट कॅन गो लॉंग वे इन चेंजींग. समटायम्स यू जस्ट सेड अबाउट द सँडवीच टेक्नीक म्हणलें न्ही म्हाका एक आयडिया एक याद येयली बिकॉज आय वॉज जस्ट डिस्कसींग दीस सेम थिंग की सँडवीच म्हणलें पयलीं बरें बरें सांगप मागीर खंय ना खंय मदीं वायट गोश्टी घालप आनी मागीर फिनीश करप. सो एक मनीस एक बायलेक पळयता आसता ते म्हणटा तुजी हॅट बरी दिसता सो तोंड बरें दिसना आनी शर्ट बरो दिसता. समटायम आमी खरें एग्जाम्पल अशें जावप जाता कितें एक्झॅक्टली ओपन एक्टीव लिसनींग. Start at least the employer to start by understanding and sitting down with the employee and listening
टू देम व्हेरी एम्पॅथेटिकली की तुमचे बाबा प्रॉब्लेम्स कितें आसा. आनी कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा आमी, कॉन्फ्लिक्ट खंय जायना. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे आत्मजे मतभेद, ऑर्गनायझेशनचे व्हॅल्यूज कितें वेगळे आसतले, इंडिव्हिज्युअलाक कितें वेगळे जाय आसतले. कॉन्फ्लिक्ट सगळे हितून आसता. कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन कशे तरेन सारकें सांबाळपाचें लिडराचें काम. फर्स्ट ऑफ ऑल एकमेकांचो रिस्पेक्ट दवरप डिस्कशनान. आर्ग्युमेंट जावप करना, डिस्कशन जावपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार आपले आयडियाज जे आसा फ्री तरेन एक व्यक्त करपाचे. सगळ्यां कडेन आयडियाज आसा, हे डिस्कशन एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस जावन एक प्रॉपर डिस्कशन जावन बेस्ट आयडिया कन्सेन्सिसान कितें जाता तो अडॉप्ट करपाचो. हियर वी आर नॉट ब्लेमिंग द पर्सन बट वी आर अटॅकिंग द आयडिया. हेका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच म्हणटात. आनी जेन्ना प्रॉब्लम सॉल्विंग जाता जेन्ना एवरी वन सगळ्यांक खंय ना खंय कळटा बाबा ओके दीस वॉज द रायट डिसिजन, ऑर जेन्ना हांवें म्हणलें मे बी इट वॉज नॉट एप्रोप्रिएट. थोड्या लोकांक फक्त इमोशनल फोकस हे जाता कितें म्हाजो आयडिया हेणें रिजेक्ट कसो केलो, करूच शकना, म्हाजो आयडिया बेस्ट आसलो. तेन्ना तशी थॉट प्रोसेस जाता आनी तुका एक्सप्लेनेशन मेळना तुजी आयडिया कित्याक रिजेक्ट जाला. थंय ना खंय एक डिस्कनेक्ट जावपाक लागता, खंय ना खंय ते पयस वचपाक लागता. सो कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर बर्नआउट, फ्लेक्सिबल टायमिंग्स, गिविंग इट बीट ऑफ ओपन कम्युनिकेशन टेक्निक्स आनी थोडे वर्क डिझायन चेंजीस केल्यार दीस प्रॉब्लम कॅन सॉल्व बाय इट सेल्फ हांव म्हणूं शकता. आणि डॉक्टर जसं तुम्ही सांगलं की ते कॉन्फ्लिक्ट असतं केन्ना केन्ना म्हणजे आय वॉज असोसिएटेड विथ सम कॉर्पोरेट आणि वॉट हॅव सीन की थंय एखादो मनीस समज येवना किंवा इफ इज सीक, इफ इज एडमिटेड, द कंपनीज टॉप मोस्ट पर्सन इज टू गो टू सी हिम. सो ताका कितें दिसतालें की येदोळ्ळो आपलो मॅनेजर आपल्याक मेळपाक आयलो हॉस्पिटलान किंवा तो घरा कडेन. आमकां खरें म्हणजे कितें जाता आमी खरें म्हणजे कितें केन्ना आमचे बंडोले आसता. सो आमकां अर्द्या लोकांक खबरूच आसना आपलो वर्कर किंवा कित्याक घेवना, आपलो एम्प्लॉय कित्याक घेवना. सो ताणें सीक नोट दिला, तो जॉइन जालो, ओके बाबा कितें जातालें कितें जालें, किंवा तो त्या वेळार बरो ना तेन्ना ताका फोन करपाक तूं आतां कसो आसा अशें सहसा विचारना अनलेस ही हॅज सम वर्क. सो हो जो अप्रोच आसा. दुसरें म्हणजे ताजें कितें फॅमिली फंक्शन आसा, समज घरान कितें बरें आसा, मे बी सम मॅरेज ऑर समथींग, ऑर सम बाबा कोणाचे डेथ जाला कितें जाला, कंपनी फेलो म्हणजे सिनियर पर्सन ऑल्सो गोज अँड अटेंड. हातून कितें जाता तो अटॅचमेंट एक बॉन्ड क्रिएट जाता. हो युजली आमचे सर्वसामान्य सेटअपान अशें जायना. दॅट इज वन ऑफ द थिंग. आनी तातूंत एक तुमी जशें सांगलें की तो अटॅचमेंट क्रिएट जाता आनी हो अटॅचमेंटाक केन्ना हेल्पफूल जाता. लायक फॉर एक्झाम्पल आतां सी आतां यू आर द बॉस, फाल्यां तुमकां कितें तरी इम्पॉर्टंट काम आसा आनी तुमी सांगता मातशें 5 उपरांत रावपाक जाय. आय डोंट मायंड बिकॉज वी हॅव गॉट दॅट कनेक्शन. हांव ना सर म्हाजे 5 जाले, म्हाका 5 म्हणजे गाडी वतले अशें म्हणून हांव वचना. सो हो जे कनेक्शन आसा, हो क्रिएटिविटी आसा, तो तुका एकमेकाक सपोर्ट करता. सो अशा पद्दतीच्यान जशें तुमी जाल्यार फ्लेक्सिबिलिटी केन्ना केन्ना दिवची पडटा. हातून म्हाका दिसता ते आमचो एक इमोशनल क्वेश्चन आनी इंटेलिजंट क्वेश्चन. हातून इमोशनल क्वेश्चन इज मोर इम्पॉर्टंट. कारण फक्त एक मनीस हुशार आसतो म्हणून जायना, ताका आपल्या लोकां कडसून कशा पद्दतीन काम करून घेवप हें कळपाक जाय. तेन्नाच तो बेटर टर्नआउट दिवं शकता, बेटर प्रोडक्टिविटी दिवं शकता आनी लोकां कडेन एकमेकाक बरें कनेक्ट जावं शकता. सो हो जो सगळे फॅक्टर आसा हे सगळे इक्वली इम्पॉर्टंट आसा. जशें तुमी आनी एक गोश्ट सांगले डॉक्टर की हे वर्क प्लेसीचे म्हणजे हार्मफूल हेझर्ड्स कितें जावं शकता हाचेर आमकां तुमी मातशें थोडेशें हें करात. येस. सो बिफोर दॅट वेन यू तुम्हीच म्हणले इमोशनल क्वेश्चन आणि इमोशनल आणि इंटेलिजंट क्वेश्चन डिफरन्स. वेन वी सी इमोशनल क्वेश्चंट, इमोशनल इंटेलिजन्स, आम्ही सद्दां हे पळयतात कितें रादर दॅन बींग इमोशनली इंटेलिजंट वर्क प्लेसीसान इमोशनल लेबर करप जाता. इट्स अनदर टर्म विच व्हेरी फ्यू पीपल नो. इमोशनल लेबर म्हणजे कितें, युअर ट्रू फिलिंग्स, तुजे जे खरे मनातले जे भाव आसात ते खंय ना खंय तुका दाबोवचे पडटा. so that the organization is not hangry with you or they are not disappointed with you. खंय ना खंय तुजे निराशपणा, खंय ना खंय तुका समज राग येयलो, you have to hide it आणि हेका चड एफर्ट लागता रादर देन योर जॉब. सो इट बिकम्स इवन मोर रिवर्सेबल. आनी जेन्ना अशें सिच्युएशन डेव्हलप जायत उरता, जेन्ना बर्नआउट इज नॉट अड्रेस्ड, जेन्ना आमी अड्रेस करना, इट कॅन लीड टू एन्झायटी डिसऑर्डर्स, व्हेरी कॉमन. स्ट्रेस रिलेटेड अदर डिसऑर्डर्स लायक तुका समज डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर्स जावपाक लागता, समज घरची परिस्थिती बरी ना, कामाचे कडेन आपल्याक सपोर्ट मेळना, ऑटोमॅटिकली इट्स अ रेसिपी फॉर डिझास्टर म्हणटात आमी. सबस्टन्स यूज इज व्हेरी कॉमन. केन्ना केन्ना आमचो कामाचो स्ट्रेस आमी घरा व्हरपाक शकना बिकॉज ऑफ एनी रिजन, बिकॉज आमची इमोशनल इंटेलिजन्स इतले बरें ना, आमी शेअर करूं शकना, आमचो फ्रेंड सर्कल इतलो बरो ना, आमची सोसायटी इतले आमकां एक्सेप्ट करना टू डिस्कस अबाउट दीस थिंग्स. sorrow or alcohol becomes like a readily available antidote. And हे आनीक डिफिकल्टीन घालूं शकता मनशाक, बिकॉज देन इट बिकम विशस सायकल. डिफिकल्टीन जालो, शेअर करूंक मेळना, सोरो पिलो आनी त्रासदायक सिच्युएशनान पडलो, and it becomes revolves around. And when you said very few employees, very few organizations अशें करतात की they have
proper communication with their even the topmost to the bottommost employee. Correct. And that creates a sense of bonding. Absolutely. बट आम्ही जेन्ना सक्सेसफूल म्हणटले हे सगळे ऑपरेशन आमचे वर्कलोड मेंटल हेल्थचे, जेन्ना आमचे कडेन समज पेशंट येता फॉर एनी मेंटल कंप्लेन्स, जेन्ना सीक लीव घेवन वयता तेन्ना थंय कॉन्फिडंटली म्हणटलो दोतोर बरें म्हाका मानसीक आजार आसा, म्हाजो बॉस सांबाळून घेतलो. वेन दॅट इज हॅपनिंग ऑल अक्रॉस, तेन्ना खंय ना खंय आमचे एक सक्सेस आमी म्हणू शकता प्रोग्रामाक जाला आसतलो. आनी दॅट इज वॉट वी आर होपिंग फॉर. बरोबर. डॉक्टर आमच्याकडे आनी एक 2-4 मिनटां आसा. Yes, sir. तुम्ही ह्या ओकेजनाक धरून किंवा ह्या टॉपिकाक धरून वॉट एवर यू लायक टू कन्वे किंवा एक टेक होम मेसेज किंवा तुम्ही कितें सांगूंक सोदता ते आमकां तुम्ही सांगू शकता. येस, थँक्यू डॉक्टर. सो वर्कप्लेस मेंटल हेल्थचे आमी थोडे विचार विमर्श केले. दोतोर साहेबान खूब प्रश्न विचारले विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी की लोकांक कळोवपाक, कित्याक आमचो कामाचेर आमी मानसीक आरोग्य सांबाळून कशें चलपाक जाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोक जेन्ना म्हणटा वर्क लायफ बॅलन्स, हांव म्हणटा वर्क लायफ हार्मनी आसपाक जाय. केन्ना बॅलन्स करतना एक पाय वयर जाता एक पाय सकयल जाता, बट वर्क लायफ हार्मनी म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट आमकां खंय ना खंय एक दायरो, बाउंड्रीज म्हणटा स्ट्रॉंग आसपाक जाय की कामच्या प्लेसीर तूं घरा पावलो फूल अटेन्शन तुगेल्या फॅमिलीक दिवपाक जाय. खंय ना खंय तुजो फ्रेंड गरजेन आसा, काम जालें, गो टू युअर फ्रेंड, टॉक टू हिम. इट शूड नॉट बी की आमी म्हणटा आमी ब्रेक घेतलो, आमी हॉलिडे घेतली, पण खंय ना खंय आमी दोगांनी टिक चालूच आसता कामाची. कितें बाबा फाल्यां कितें करपाक जाय, म्हाका फाल्यां बॉस कितें म्हणटलो, हे असायनमेंट घालपाक जाय. खंय ना खंय आमकां असो एक मेंटल ब्रेक केन्ना आमी घेतलो हें आमकां केन्ना केन्ना जाणवना. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक क्लियर दायरो दवरपाचो कामा बद्दल, फॅमिली लायफा बद्दल. बिकॉज पोस्ट पॅन्डमीक एक खूब सिच्युएशन जावन गेले. आमकां आतां इट इज मोर इम्पॉर्टंट टू वर्क आमच्या फॅमिली लायफा बद्दल, आमच्या हेल्था बद्दल अँड बॅलन्स आउट खंय ना खंय वर्क, बिकॉज ते ऑटोमॅटिकली सारके जातले. दुसरी गोष्ट फॉर द यूथ, एक आमी खंय ना खंय हसल कल्चर डेव्हलप करपाचे एक ट्रेंड जाल्लेले आसा फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स की वर्क 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 अंटील यू सक्सीड. ते खंय ना खंय आमकां एक सेपरेट विचार विमर्श करचो पडटलो. इज दीस द रायट वे टू गो अहेड. इंडिविज्युअली डिपेंड करता कोणाक कशें जमता ते, बट थियरीज सच एज इकिगाय, जॅपनीज थियरी की तुजें वर्क लायफ बॅलन्स हार्मोनियस कशें करपाचें, ऑर इवन आमचे गोंयचे सुसेगाद लायफस्टायल. सम पीपल थिंक ऑफ इट व्हेरी रॉंगली की सुसेगाद म्हणजे काय काम करना, सुशेगाद बसला, बेश्टो बसला, बेकार बसला. आमकां आतां चेंज ऑफ नेरेटिव्ह करपाक जाय. सुशेगाद म्हणजे टू बी कंटेंट विथ वॉट यू हॅव आनी कंटेंट अँड बी प्राऊड ऑफ वॉट यू आर डुईंग. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टू टेक प्राईड इन वॉट यू आर डुईंग इज व्हेरी एसेन्शियल टू बी सेल्फ एस्टीम वाडोवपा खातीर आनी मेंटल हेल्थ जोपासपा खातीर. सो दीस इज माय आय थिंक सो टेक अवे मेसेज फॉर एवरी वन. म्हाका डॉक्टर आयचो विशय खूब म्हत्वाचो आशिल्लो, कारण प्रत्येक मनीस खंय ना खंय तरी काम करता. आनी आयचो जो मनीस आसा ताका ही इज इन टू दॅट म्हणजे रॅट रेस म्हणटा तशी ताका प्रूव करपाचें आसता की आय एम स्टील बेटर, आय एम बेटर दॅन अदर पर्सन. आनी हें सगळें करतना जशें तुमी सांगले ताचे थोडे एथिक्स आसता, थोडे प्रिंसिपल्स आसता, थोडो स्ट्रेस आसता, हें सगळ्यांनी हें सगळें सांबाळून, तुमचा एक शब्द म्हाका खूब आवडलो, वर्क लायफ हार्मनी. सो इट इज नॉट जस्ट वर्क लायफ बॅलन्स, म्हणजे तुम्ही फक्त ते बॅलन्सिंग करना तर एक हार्मनी एनवायरमेंट करता. घरा कडेन आयलो की तुमी जर घरा कडेन डेडिकेटेड टू युअर फॅमिली, कामाक गेलो खूब फावटी अशें हांवें लोक पळयता डॉक्टर की घरा आयले काय ताका कामा वयलो फोन, थोड्यांक कितें आसा कामार गेले काय घरा कडलो हें ना बाबूचें हें हाडपाक जाय, सांजचें तें हाडपाक जाय, ना बाजारांतसून सी दीज आर ऑल्सो नॉट, म्हणजे यू शूड नॉट पॅम्पर सो मच की ओके कामार आसा न्हय, कामार काम लक्ष दिवन करपा खातीर आपलें एक डेडिकेशन आसा. हें डेडिकेशन तुमी प्रूव करपाक जाय, एक बरो एनवायरमेंट क्रिएट करपाक जाय. आनी हें सगळें केल्यार म्हाका दिसता आमी बरें घराबो पयलीं मागीर बरो इंडिविज्युअल, देन गूड फॅमिली, गूड सोसायटी, गूड स्टेट अँड गूड नेशन अँड गूड वर्ल्ड. सो हें सगळें करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांचे मन करारे प्रसन्न, सर्व सिद्धीचे कारण, जशें तुकाराम महाराज म्हणटा त्या खातीर सगळ्यांचे आमचें स्वताचें मन प्रसन्न दवरुया. आनी आयच्या दिसाची तुमकां सगळ्यांक परबी दिवन किंवा जेन्ना ही कार्यावळ रिलीज जातली ती खबर ना, पण तरी सुद्दां ह्या दिसाची जो 10 ऑक्टोबर आमी जागतीक मानसीक आरोग्य दीस मनयता, त्या दिसाची परबी दिवन तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार.